आमकां बायल मनशांक पुरो जनाकाय वासरे फेस करचे मेन प्रॉब्लेम कसो म्हळ्यार शीत व्हरचें ते व्हरलेलें शीत कसो करचें कितलें फण्ण घालून खावं येता कितलें कालचें शीत जेव येता तर आनीक एक उपाय कसो म्हळ्यार अक्की रोट्टी करची तुमकां पुरो जना गोत्तशा पुरो गोत्तना तेल्यांक पळया आमी कशें करचें म्हणून हें पळय कितलें सॉफ्ट पळयाची अक्की रोटी हें सॉफ्ट मात न्ही पण हांव तुमकां ती ओपन करून दाखयता जस्ट कळपळ्या कशी शी येता पळयाची तितलें सॉफ्ट अशी ओपन करून पळयतनाच आमकां एक अंदाज घाल येता तुमकां हें कितलें सॉफ्ट जाता म्हूण सांगून पळयाची इतली सॉफ्ट अशी अक्की रोटी मात न्हय सकाळीं करून दवरल्यार रात्री ताईं तशी आसता ती आतां पळय म्हगेलें हें काल रात्री हांव केलेलें शीत व्हरलेलें एक हॉट बावलान बरी शीत आसा आतां हें शिताक कितलें तांदळा पिठी घालची म्हूण तशें हळत सांगचें जायना हाका शीत एका पण मोव आसता चिके गट्टे आसता तांदळा क्वॉलिटी वयरी तशें विंग डिपेंड जावन आसता तें देखून आमी ताका धरची तितलें घालचें स्वता हांव एक मिक्सरा व्हड आयदना भितर हें शीत घालून वाट्टिता एक उडगास दवरका कसो म्हळ्यार शीत वाट्टिता एक बोट्ट उद्दा घालूना ताका उद्दा घाल्यार आमगेली अक्की रोटी समजायना उद्दा घालच्या गतीन आतां तुमकां व्हड आयदना कश्ट जातवय म्हण जाल्यार मिक्सराची सान आयदन आसा पळयाची तें सान आयदनाक घाल्यार सुलभ जाता वांटूच्याक एक की दोन गाण कोण घालून वांटून काडचें आनी ते मात वाट्टितान पळयाची मस्त स्मूथ जावका तें तांदळा तांतू कणीर पळय कुडकीशी शिताचें वरच्यान स्मूथ जावका हांव सुरवे घालच्या मीठ घालच्या विसरली म्हूण आतां पळय तांदळा पीठ वांटून काडतर ताका मीठ घालें हांवें आनी आतां आमी मिक्स करचें तांदळा पिठी तशीची भाजिलेली न्हय अशी हरवी मेळटा पळयाची रायस फ्लोर म्हूण सांगून तें घालचें जाय जाल्यार आमी गरकडे पिठी करूनय घेव येता हें तांदळा पिठेक तशीची हळत म्हूण ना हाका कितलें धरता पळयाची तितली पिठी घालता वची आमी वांटून दवरलेलें तें शिताचे पेस्टाक धरची तितली तांदळा पिठी थोडी करून घालची आनी आतां कालोवन घेवची हाकाय तशीची उद्दा घालून शीत वाट्टितान तुमकां गोत्त आसा लायक अंटूशी जेता तें देखून कालोवन घेवच्या कांय प्रॉब्लेम ना उदका गती पळना कितली ताका तांदळा पिठी धरता पळयाची तितली थोडी करून घालून हांगा हांव कालोवन घेता आसा हें अक्की रोटी अशी करताची आळानूय अक्की रोटी म्हूण करताची ताका एक ग्लास तांदळा पिठेक एक ग्लास उद्दा घालून मीठ घालून तें उद्दा कतकतयल कुटलें तांदळा पिठी घालून एक पंचाळून धांकून दवरचें एक 15-20 निमिशान तें लायक मिक्स जावन चिके शिजल्या वरी जाता मागीर तें लायकून हातान मरगसून घेवन पीठ करचें हें पळयता हांव कालोवन दवरतर एक 10-15 निमिश दवरका एक सेट जावच्याक हें हांगा सेट जाल्लें आतां आमी हेजी एककी गूळ करया हांव आतां सांगता आशिल्ली अक्की रोटी आनी एक टायप अक्की रोटी पळय तें धांकून दवरचें म्हळें न्हू धांकून दवरून एक 15 निमिशान तें निवतर आमी आतां लायकून मरगसून कालोवन घेतलें तें एक टायप अक्की रोटी ही एक टायप अक्की रोटी हे तशीची हे भारी लायक जाता प्लस आमकां शीत वेस्ट जावच्याक ना आनी ही सुलभ एक्चुअली करच्याक पण हाका आतां धुळावण अशी चपाती की किरोटकी करतना आमी ते लायता पळय उबयटेनी करतना ते लायचे पिट्टाक आमी आमचे गेल्यान धुळावण म्हणचें पण हाका धुळावण तांदळा पिठीच बेस्ट ना म्हूण जाल्यार गोवा पीठ की मैद की काड येता पण हांव तांदळा पिठी काडला कितलें सुलभ आसा पळय लाट्टूच्याक त्या म्हळ्यार शिताक अंट आशिल्ले निमित्त हे लाट्टूच्याक कांय कश्ट जायना अक्की रोटी घडये भितर लाट्टून काडूं जाता अशें हांव तव तापत दवरला हांवें आतां तव्यार घालता फस्ट तापच्या व्हड करचें मागीर लो मिडियमार दवरून करची लो मिडियमार दवरून पळय हांव अक्की रोटी घाली ताजेरी घाली कुडले एक सायडा चिक्की पुग्गशी येयली कुडले परतून घालतना आनी एक सायडा चिक्की लायट पुग्ग येतना कारण आमी गॅसार घालचें थोडे जण हाका पुग्गल रोटी म्हणूय म्हणटा काय त्या म्हळ्यार फुडें इंगळार घालून पुगोवचें आशिल्लें काय आतां आमी पळय गॅसार घालचें कशी पुगता पळयाची पुल्क करता पळयाची पुल्क केल्या वरीची जाल्यार हे पळय तांबडे करूं नजी धवी आसूं काय अक्की रोटी म्हळ्यार पण हांगा हांव पुरो लाट्टून अक्की रोटी करून घेतली हाका तुमी कसो जाय ते सायडाक वर येता तिका रांदय म्हळ्यार कुळतांग अशी एक लोशणे चटणी पुरो केल्यार भारी लायक जाता हांव हांगा लायक तिखशें मिठशें बैंगन का भरता केलां महाराष्ट्रीयन स्टायल म्हळ्यार ताका नेलकडलें भाजून घालून पळयाची तें केलां तें लायक जाता कॉम्बिनेशन लोशणे गुळून तुवें भारी रुची जाता म्हळ्यार ती सॉफ्ट अक्की रोटी तें बैंगन का भरता वटू लायक एक कॉम्बिनेशन म्हूण येता तुमी पुरो जन करून पळयाची आनी तुमकां ह्यो व्हिडियो इश्ट जाला वय म्हूण जाल्यार कमेंट सेक्शनाक कमेंट घालूं विसरू नकाची तशीच मी गेल्या कुकिंग चॅनल सबस्क्रायब करूं विसरू नकाची सगळ्यांक धन्यवाद.